गाईज आयज आसा वेनसडे एंड आमगे हाडला वेगळेच नुस्तें ते मला दाखोवया फाल्यांच्यान ब्लॉग स्टार्ट करतली ते 2 दीस आतां कितें जाता एकदां आमी गॅप घेतले म्हणटकीर ते परत गॅप घेवप अशें दिसता बट आतां आमी तशें करपाना जितले दीस येता तेंच्या खातीर आमी डेली ब्लॉग हे करतली सो आतां म्हणजे उदयान बरें मातशें उलया आयज तर हॉलिडे आसली बिकॉज ऑफ रवी नायक खातीर सो बट घरा हें करूच ना आमी ब्लॉग शूट करून आसा नुस्तें कडी बी करून खाल्ली बट आतां तुमकां हांव मम्मी भाजता तें नुस्तें दाखयता सो स्टे ट्यून पळय तें नुस्तें मम्मी परतू गे जस्ट तुमकां दाखोवपा खातीर परतिता म्हाजें फेवरेट नुस्तें इसवणाच्या फाटल्यान म्हाका हें नुस्तें आवडटा आय लव आय थिंक हांव सगळें मोडटलें नाका आं मम्मी केली वा भाजलेले बरें लागता ते कडयेच्या पेक्षा मम्मीन सगळी कडी करून दवरलेली राव दाखयता सगळे बड्डे आय थिंक दिल्या बट कडेचे बरें लागता गरम गरम खाल्यार सो मागीर जेवता आसतना मेळटा तुमकां सो हांवें जेवपाक घेतला आयज आमगेर केला उकडे शीत मागीर हे पळय हे फ्राय केले नुस्तें आनी यमी यमी कडी मस्त भायर टीव्ही पळयता पळयता एन्जॉय करतले तुमच्या वांगडा तुमकां एक बायट घेवन दाखयता ते तर टीव्ही पळोवपाक बसला आजून कोण जेवना दिसता हांव एकलें जेवतलें दिसता बट म्हाका भूक लागला सो म्हाका जेवपाक जाय शीट लायट गेली आमगे जेवपा टायमार हांव वाव मस्त हॅलो गाईज कालचो ब्लॉग आयज कंटिन्यू गुड मॉर्निंग सगळ्यांक तर आतां आमी भायर सल्ल्या कामां वचपा आनी आमी वयता कामाक नरकासूर करता खबर ना ऐकलं जाला खर्च आनी केन्ना जातलो खबर ना ब्लर जाले सगळे हाव इट इज फोंड्या येयला दिवाळीच्या येयला मिनी थंय आकाशकंदील थंय तुमकां शूट करपाक यादूच ना हे पळय पणटे वयल्या रांगोळीच्या आयदनां येयल्या परस पणटे चड व्हडले येवना हांगासर बस स्टँडार आसा ते वयल्या बाजून आसता तुमकां दाखयतली वयता आसतना वयता आसतना तशी वयता आनी तुमकां शूट करून दाखयता सो दिवाळीची शॉपिंग बाजारांतल्यान ते भयणूय बी येयल्या बट शूट कांय करूंक नासलें आमी आनी हे पळय तुमकां आकाशकंदील बी सगळें दाखयता वयल्या बाजारांत ते चड येता पूण वयल्या बाजाराच्यान गेलें न्हू जाल्यार हांव दाखयतलें तुमकां बट म्हाजे कडेन हेल्मेट ना सो पळोवया पळय हांगा पणट्यो आसा मागीर हे पळय आकाशकंदील दाखयता तुमकां ते वटेन आसा आकाशकंदील तुमी पळोवपाक शकता आनी ते बी दाखयता अजून आमी कांय घेवना म्हाका आकाशकंदील करपाचो आसलो बट हे बी आसा मिनी आकाशकंदील घेवपाक जाय अजून आमी दिवाळीची शॉपिंग कांय करूना सो
आमी येयली घरा आणि येता आसतना आमी डोनट हाडलेले फक्त 2. सो आमी ते एन्जॉय करतली आतां. आनी आतां आमी करतात बटाट्याची भाजी बिकॉज आमगेर मावशी बी आसा सो तांकां बटाट्याची भाजी खावपाची मूड येयल्लो. सो आमी म्हटलें आमी तुमकां करून दिता. आनी आमकां ह्यो वॉयस ओवर करचो पडलो बिकॉज सगळीं उलयताली. सो आमी आत्ताच बटाट्याची भाजी तांकां करून दिली. म्हणटकीरूच ती म्हणपाक लागली की बटाट्याची कापां बी कर. कित्याक काय म्हटल्यार आमी आयज बटाट हाडलेले येता आसतना आनी तितून एक बटाट चडूच व्हडलो आसलो. सो आमी हाफ हेजो ती बटाट्याची भाजी केल्ली आनी एक दुसरो बारीक घालून. आनी नॅक्स्ट पळय ते आमी बटाट्याची कापां करतात. सो तुमी पळोवपाक शकता कितली व्हडली दिसता पळय ती. आनी मेन थींग आमकां मम्मीन कापून दिल्ली आनी कितली पातळ आसा पळय ती स्लायस जाल्या मस्त. आनी खूब बटाट ह्यो कितलेशे जाणांक पावल्या. आमी तशिल्ली 4-5 जाणां घरान काल. सो आमी हे करता आतां तुमी पळोवपाक शकता. बटाट्याची कापां खावपाक बरी लागता. यम्मी यम्मी वीथ सॉस सॅलड पाव नासले आनी बिस्कीट खावपाची आसली. सो मदींच आमी आमचे उलोवपाक लागली कितें तरी स्टोरी कितें सांगताली आमी एकमेकांक बिकॉज आमगेले उलोवणे आसतात एकमेकाक कितें कितें सांगत आसता स्टोरी कितें जाल्लें तें अशें करून. सो बटाटो कापां तुमी पळोवपाक शकता कितली तांबडी तांबडी जाल्या आनी कितली बरी मस्त मस्त जाल्या पळय. आतां आमी ती तेवड्याच वेळान तांकां सर्व करतली सॉस बरोबर बिकॉज आमचे कडेन पाव बी ना न्ही त्या खातीर. पळय पळय क्रिप्सी आनी यम्मी आनी बरी फुल्ला. हॅलो गाईज. तर आमी येयली कामाच्यान आनी काल मागीर न्हू लायट गेली. सो आमगे हाडलेले आमी डोनट आमी फक्त हे दाखयले तुमकां क्लिप करून आनी भितर टीव्ही आहा चलता म्हणून आमी किचनान येयल्या आनी डोनट हाडलेले ते तुमकां दाखयले खाता आसतना दाखोवना बिकॉज तेन्नाच लायट गेली आनी केक बी आसलो. सो तो म्हणल्यार आतां खातली आमी तुमकां दाखयता. आनी ते येत ना यो म्हणल्यार खबर ना खंय गेलो ते. सो वेट. आपण केक ऑलमोस्ट काल फूल आसलो आयज म्हणल्यार ताका सोंपिलो. आवयस पडटा दिसता. देवा 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 पडटा तो शुअर पडटलो. चड नाका ऑलमोस्ट आमी सगळें खालो. आतां मम्मी दिलो आयज हे न्हू फ्रायडे सो मम्मी खायना. आनी मम्मी खायत म्हणून आमी चॉकलेट लिपोवन दवरलेली जागत ना. दूध खबरे तुमच्या खातीर डेअरी मिल्क. म्हाका चॉकलेट केक खूब आवडटा. हरशीं पेस्ट्री घेवपा आशिल्लें मागीर म्हणलें तो फूल केकूच घेवया कित्याक आमगे मावशी बी येयली. आनी हो पळय डोनट म्हाका कित्याक आवडना जाल्यार बिकॉज आमकां चॉकलेटी आवडटा आनी ते डोनटाक कितें फक्त वयरूच तुमच्या खातीर घेया 1 बायट वयरूच आसा न्ही चॉकलेट. सो आनी खावचो न्ही तो लागता सगळो चॉकलेट हे जाका नाका दिसता. आमी आतां बुट्टा हे मोको आहा तो भाजून खावपाचें ठरयलां. सो ह्यो एन्जॉय करता आनी मोको भाजलेलो मेळटा ते येत ना. सो हे पळय ते येयले डोनट खालो तेका नाका आसलो आनी आमी बिकॉज गोड गोड. हय म्हाका सामकें कितें जाता गोड गोड खावन कालच्या इतकें चड केक खालो ना केक तर हांवें कावला ती खावूच ना म्हाका कितें जाता. आतां खाल्लो आसा तांचो इल्लोसो पीस न्हू म्हणल्यार तितकें तितकें आसता न्हू ते मागीर ते चेंजीस जाता मागीर परत आनी तीख आवडटा सद्या म्हाका तीख खावपा जाय मागीर म्हाका चॉकलेटी हाडून दिला सद्या आतां हे मोको भाजून खाता आमी आनी दोगां एक एक वेस्ट जातलो शुगर प्लस हे कशें खातली जाणा मीठ मागीर मिरची पावडर आनी लिंबू
मस्त 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 आता फर्स्ट सध्या आमी भाजले. भाजून घेता. एक खाऊया न्हू मागीर सुकतले हरशीं म्हणून 5 आसा कितें तरी सो स्टार्ट करता भाजपाक आनी हो ब्लॉग तुमकां फाल्यां मेळटलो इतके दिसाच्यो क्लिप जॉईन करून आनी फाल्यां आमी फोंड्या वयतली तेन्ना तुमकां आमी दिवाळीचे शॉपिंग दाखयतली सारके ऑलमोस्ट आमी चडशी मम्मीन केली सो कांय शूट करपाक पावली ना म्हळ्यार अशें फरसाण हे बी चोकरी बी तशें कितें बट फोव बी तें कितें उरला दिसता सो आमकां फाल्यां मातशें तांदूळ हाडपा जाय सो तेन्ना मागीर आमी दाखयतली मम्मी आनी हांव वयतले फाल्यांचे फाल्यां आतां न्हय सद्या आमी हें बोण उकडुया डायरेक्ट गॅसारू वाजूया मगो एक्चुली ह्या कोळशांचेर चड बरें लागता बट चुली बिली उजो चुली कोण हें करतलो बट तुमी हे करूया बारीक धरपाचो नाल्यार तें बरें शिजता नाल्यार बेश्टेच करपोन वयतले तो म्हळ्यार मसालो रेडी गेलो गो. मसालो लिंबू कटिंग मारून असो जाता इतको लिंबू हा हय दोगां आमी सेपरेट करता लिंबू म्हाका चड तीख जाय कित्याक गोड ओवरलोड जाला करपा जाय दिसता पळय रोकडो काळो जाला हळू चड जातले काय म्हाका खबर ना ती चडूय जावं शकता बेश्टो कितें हायची वेस्ट लिंबू मागीर लावया वयल्यान तें केलं बुट्टा अशें डायरेक्ट गॅसाचेर कोण करना आसतले बट आमी दोगांय करता हे आनी पळय कसलो कलर जालो ग्रीन कलर पाव पाव कितें तें पाव पाव चड नाका फक्त तो वयल्यानूच न्हू मागीर अर्धा लिंबू मागीर असो एक बायट करून दाखयत तुमकां आमकां असलें न्ही पयलीं खूब आवडटलें आतां हांवें एक इंस्टाग्रामाचें हें पळयलें हें गो तें इंस्टाग्रामाचें कितें पळयलें ना हें चींच आसता पळय ती चींच तिका गॅसाचेर गरम करपाचें मागीर ती घालता तितून ती बरी कालोवपाची तितून गुळपाचो मीठ घालपाचें मिरची पावडर करपाचें आनी अशें खावपाचें सामकें रुचीक आतां हिरा लिंबू खावया तसो असलें आंबट बरें न्हू बनवून खबर दिवाळीची तयारी जाली तुमची सगळ्यांची आमची जाली बट आकाश कंदील एक करपाक जाय म्हजो काळो जाला देव बरें लागता काळो जाय प्रॉब्लम जाता तें लिंबू आमकां म्हाका खबर ना फाल्यां आमी तो आमकां ती प्रॉब्लम जाना काडो ना भायल्या ऑर्डर कर आमचे 2 आशिल्ले बट ते मेळत ना सो आमी न्यू हें केला हांवें अर्दे कडेन विचारलें 200 रुपया सांगलें बट पळोवया इफ ते नाजाल्यार मागीर तेच हाडटली आनी आमकां डेकोरेट करपाक जाय विकतो कितें हाडून लावपाक दूर बरो दिसना ते मजा येता करपाक कितले आमी पयलींच्यान चडशे फावट आमी केल्लेच आसा पयलींच्यान पयरूचो इफ जर फोटो आसा न्हू जाल्यार आमी हे व्लॉगान घालतली आमी ते रोजीस आसा तुजे कडेन फोटो तो पळोवपा पडटलो मस्त केले आमी रोज हेचेर सो तुमकां बोंड जातकीर दाखयता आमगे पेटो रडपाक लागले एकल्या पेटान बोंड आवडटा म्हाका हें न्हू सो मिक्स वयल्यान लावया स्नॅप घातले बरें लागता चिटकीदार आमी तुमकां हे बाजून जातकीर मेळटा आनी हे रेडी आसा बोंड तुजी चड बांदले न्हू टेस्टी गरम गरम जेवपा आनी नाका दिसता आख्खो येदो व्हडलो खावन जेवपाच ना कितें आसा काय जेवणा आयज तर आमी टिफीन म्हणून पाव भाजी वयली सो म्हाका लिंबू असो बेश्टो खावपाक आवडटा आतां खायना कोण आसतले बट आमी दोगांय खाता हें खाता आसता न्ही गो पावसा दिसान चड मजा न्ही इतले आतां हांवें मसालो हे ते लायला गरम आसा बट जातले खावपाक खबर ना बट हांव स्लो तरी खातलो एक बायट दाखय जायत ना खूब गरम आसा थंड जातकीर मागीर दाखयल्या बरें दिसता म्हाका मस्त लागता गोड सो बी हा पूण गरम आसा आनी खावपा जाय आसूं देव
मला म्हणतात लिंबू पळप नासकुरे भले लिंबू पण बरं लागतं. नासकुरे भले खूप छान. असं की खूप चांगलं. चला या आम्ही एन्जॉय करता बऱ्या भशेन टी व्ही पळयत आनी तुमकां डायरेक्ट दिवाळीचो व्लॉग तुम्ही पळयता पूण आमी फाल्यां मेळटली तुमकां. हय चल बाय बाय. बाय.